मोगाळ बाबणानो, आयज आमी पवित्र पुस्तक बायबल हाज्या खूब म्हत्वाच्या अशा आविसरांत पावलेले आसात. आनी तो आविसर म्हणजे जोआचें शुभ वर्तमान हाजो 17वो आविसर. ह्या आविसराचो सगळोच भाग म्हत्वाचो असो जावन आसा. ह्या आविसरांत ज्यो घडण्यो बरयल्ल्यो आसात व जें कितें सांगलेलें आसा व जें कितें जेजून केल्लें आसा तें सगळेंच आयज आमी पळोवचें न्हय, तर थोड्योच वळी आमी आयज पळोवया आनी फुडल्या वळीचें शिकप आमी फुडल्या आविसरांत करुया. तर हो आविसर कित्याक म्हत्वाचो जावन आसा, तर हो आविसर मागण्या वयर दाखयल्लो आसा. ह्या सुवातेचेर आसलोलें मागणें जरी तें वाचून तुमकां 3 मिनटां लागतलीं, तरी त्या मागण्याक खूब अर्थ भरलेलो आसा. पवित्र पुस्तक बायबल हातूंतलें सगळ्यांहून व्हड अशें हेंच मागणें जावन आसा. लोकांच्या मोदें केल्लें अशें हें मागणें जावन आसा. हें मागणें म्हणजे एक शिटकावणी जावन आसा. तर कोणाक कितें सांगूंक जाय जाल्यार तें 3 मिनटां सांगून काबार जावचें ना. तुमचे कडेन सांगसारकें जायतें आसा आनी जर तुमी कोणाय कडेन उलयतात तर जाय तो वेळ तुमी घेतात. पूण ह्या सुवातेचेर जें मागणें आसा तें मागणें जर वाचूंक आमकां थोडोच वेळ लागत, पूण तातूंत जें कितें बरयलां ताचो अर्थ आमच्यांनी काडूंक जायना. इतलें तें खूब व्हड जावन आसा. ताची लांबाय, ताची रुंदाय, ताची खोलाय आनी उंचाय पासून आमच्यांनी काडूंक जायना. इतलें व्हडलें तें मागणें जावन आसा आनी इतलो व्हड अर्थ त्या मागण्यांत भरलेलो आसा. हातूंत खरें पळयल्यार हें मागणें दोनी जेजू क्रिस्त आमचे पसत करीत आसा. मॅथ्यू हेन्री म्हणटा, ह्या पृथ्वीचेर उलयल्ल्या भाशणां उपरांत बुजवण दिवपी हें मोगाचें खूब म्हत्वाचें अशें भाशण जावन आसा, म्हणजेच उलोवणें जावन आसा. मार्टीन लुथर म्हणटा, हें काळजांतल्यान आयलोलें मागणें जावन आसा. आनी असलेंच मागणें दोनूय जेजून केल्लें आसा. आयज मागणें खंयचेय सुवातेचेर पावूंक शकता. ज्या सुवातेचेर आमची नदर पावना त्या सुवातेचेर मागणें पावूंक शकता. खंयी आसलेल्या मनशा पसत आमी मागणें करूंक शकता आनी त्याच वेळार तो मनीस बरो जावंक शकता. मागणें करच्या पसत आमकां देव मंदिरांतूच येवंक जाय अशी गरज ना, व तो मनीस आमच्या मुखारूच आसूंक जाय अशी गरज ना. मनीस खंयी आसूं, ताजी कसलीय गरज आसूं आनी तुवें खंयचेय सुवातेचेर मागणें करूं, तें मागणें त्या सुवातेचेर पावता. पयले सुवातेचेर आमी केल्लें मागणें हें दोनया देवा कडेन पावता आनी दोनी देव तें मागणें आयकता आनी त्या मागण्यांक जबाब दिता. थोड्यांक अशें दिसता की ताणें म्हज्या घरा येवचें, म्हज्या पसत ताणें मागचें आनी म्हज्या पसत ताणें खूब कितें तरी मागचें अशें दिसता. जर कोणें कोणा पसत मागलें ना जाल्यार ताचें कांयच वायट जायना. देवाचे खुशे प्रमाणें जें कितें जावचें आसा तेंच घडून येतलें. जोआचो 17वो आविसर आयज आमी पळोवया. तातूंत जें कितें बरयलां ताचेर आमी नियाळ करुया. आनी ह्या आविसरांत अश्यो घडण्यो आसात की त्यो आमच्यांनी चिंतूंक जायना. इतलो देवाचो मोग आमकां दिसून येता. हें तुमकां वाचूंक सोंपें अशें दिसता, पूण तें वाचतलो आनी ताचो अर्थ काडटलो आनी तें काळजांत दवरतलो जाल्यार ताच्याहून व्हडलें आनीक मागणें हातूंत आसा अशें आमकां दिसचें ना. क्रिस्ता मोदें आनी देवाचें मोदें ह्या वेळार भाशण जाता, म्हणजेच उलोवणें जाता. आनी तें उलोवणें तुज्या आनी म्हज्या पसत जाता. दोनया जेजूचें सगळें जिवीत मागण्यांत भरलेलें आसलें. ताणें आमचे पसत केन्ना मागणें केलें ना अशें ना, तर तो सदांच आमचे पसत मागणें करीत आसा. आयज तो देव बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तुज्या आनी म्हज्या पसत तो विनंती करीत आसा. ताणें आपणाचे सेवेची सुरवात मागण्या वरवीं केल्ली आसली. तो दोंगराचेर बरेच फावट गेल्लो आमकां दिसून येता.
ताणें सगळी रात मागणें करून चाललेली आसली. तो आमचो व्हड मध्यस्थी जावन आसा. तो तुज्या आनी म्हज्या पासत मागणें करीत आसा. तर आयज सकाळीं आमी मागणें करूंक ना, पूण तो आमकां विसरूंक ना. आमी जरी सकाळीं मागणें करूंक ना जाल्यार ताणें आमचे बसत मागलेलें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी रोखडींच विसरता. आमकां ह्या संवसारांत वेळूच मेळना. आमची न्हीद सुबेज जाल्ली आसा. ताचें उतर वाचूंक आमकां वेळूच ना. आनी अकस्मात जेन्ना आमचेर दूख येता, त्रास येता, संकट येता, आमी दुयेंत पडटात, तेन्ना आमी मागणेचेर येतात. अशे तरेन आमी देवाचीं फकाणां करतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवाचीं फकाणां करूंक शकनात. देवाचीं फकाणां फकत करूंक शकता जो देवाक मानिना तो. जोआच्या 11व्या आविसरांत 41 आनी 42 वळीन अशें बरयल्लें आसा. म्हणटच तांणी फातर कुशीक काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हटलें, बापा, म्हजें आयकल्लें देखून तुजे उपकार आठयतां. म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणां, पूण हांगा आसलेल्या पासत हांव असो उलयलां. तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सोतमानच्याक. दोनयाचें मागणें ह्या सुवातेचेर आमकां दिसून येता. जेजू आमच्या पातकां पासत जरी मेलो जाल्यार तो आमच्या पातकां पासत मध्यस्थी करणारो देव जावन आसलो. ताणें आमच्या पासत मागणें केलें हें ताच्या फायद्या पासत न्हय, हें आमी लक्षांत घेवंक जाय. हांव तर देवाचेर असो बावार्थ दवरतां की जेन्ना आमी देवा कडेन मागणें करतात तेन्ना आमी आमचें काळीज देवाशी सारकें जोडलेलें आसूंक जाय. म्हणजेच आमी ताच्यान एक जावंक जाय. जर आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता पूण ताचे पासत आमी कांयच करिना जाल्यार तें मागणें कित्याकूच फायद्याचें जावचें ना. तें एक चुकीचें मागणें अशें जावंक पावतलें. ज्या मनशा पासत आमी मागणें करतात त्या मनशाक आमी आदारूय करूंक जाय. जर आमचे कडेन आदार जायना जाल्यार आमी मागण्या उद्देशीं ताका आदार करूंक शकता. जोआचो 17वो आविसर आनी पयली वळ आमकां सांगता, अशें जेजू उलयलो. उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावन ताणें म्हटलें, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवच्याक तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. ह्यो गजाली उलयल्या उपरांत खंयच्यो गजाली? 13, 14, 15 आनी 16 ह्या आविसरांतल्यो गजाली उलयल्या उपरांत आतां तो शिसा कडेन उलोवचो थांबयता आनी बापाशी उलोवंक लागता. जरी ह्या आविसरांत तो बापाशी उलयता तरी तो तांच्या फायद्या पासत आनी आमच्या फायद्या पासत तो ताजेशी उलयतालो. आयज तो आमचें व्हड बळ जावन आसा. आमकां तो कित्या पासत मागणें करता हाचें अजाप दिसता. हें दोनयाचें मागणें जावन आसा. जें तो देव बापाशी करतालो तेंच आयज तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जावन आसलें. दोंगरावेलें प्रवचन हें दोनयाचें मागणें न्हय, तें ताणें शिसाक शिकयल्लें मागणें जावन आसलें. जेन्ना जेजू हें आमच्या बापा अशें म्हणून सुरवात करता तेन्ना तें मागणें सगळ्या बावरत्यां पासत जावन आसा. होच हाचो अर्थ जावन आसा. जेजू देवाक ए बापा अशें म्हणून उलो मारता. पुनर्जिवनपणान ताणें मारयेक म्हटलें, जोआच्या 20व्या आविसरांत आनी 17वे वळीन, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजुनूय बापा सरशीं चडून वचूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून येतां. दुसऱ्या शब्दांत सांगचें जाल्यार हांव तुज्या बापा पर्यंत आजून पावूंक ना, जो नव्या जल्मा वरवीं तुजो बाप जावन आसा. म्हजो बाप त्रियेक देवा वरवीं म्हजो बाप जावन आसा. ना तर
दोनी जेजू हे मागणें केदींच करचो नासलो. आमच्यो चुकी तो केन्नाच बोगशिनासलो. पूण मोगाळ भावपणान आमी पातकान पडचे न्हय. पातकाचें आमकां बोगसणें मेळचें त्याच पासत आयज तो विनंती करता. तो मागणें करूंक शकलो इतल्याच पासत कारण ताणें तुका आनी म्हाका वेंचून काडलें देखून. जर ताणें तुका आनी म्हाका वेंचून काडूंक नासलें जाल्यार तो आमच्या पासत मागणें करचो नासलो. पूण ताका आजुनूय आमचें पडून गेल्लें आसा. जरी आमकां ताचें पडून वचूंक ना, आमी संवसाराच्या राटींतूच आसा. जरी आमी ताका वेळ दिवंक ना, तरी ताचो वेळ तो आयज आमकां दिता. ताच्या उतरां उद्देशीं तो आमकां चलयता. तो कशें मागणें करता हें लक्षांत घेयात. अशी तो आपल्या मागण्यांक सुरवात करता. बापा, वेळ लागीं पावलोलो आसा. खंयचो वेळ? जो वेळ स्वर्गांतल्यान थारायल्लो आसलो तो वेळ लागीं पावलोलो आसलो. जेन्ना तो उलयतालो तेन्नाच तो वेळ लागीं पावलोलो आसलो. कारण तो संवसार रोजच्या पयलीं भेट करूंक आयलोलो देवाचो मेंढरो जावन आसलो. ताची तयारी देवान पयलींच केल्ली आसली. पूण ती वेळ आतां आयलोली आसा. उगडास करात, जेन्ना काना गांवांत ताणें अजापां करूंक सुरवात केल्ली आसली, त्या लग्नाच्या वेळार ताणें आपली सेवेची सुरवात केल्ली आसली. तेन्ना ताच्या आवयन ताका म्हटलेलें, तांचो सोरो सोंपला. ताणें तिका जबाब दिलो, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. आतां वेळ पावलोलो आसा. जेन्ना ते तुमच्या आनी म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिवचो आसा, तोच जावन आसा ताचो वेळ. होच तो वेळ जावन आसा. देवाचो सगळो संवसार आनी रोसना हेंच पळोवची आसा की जेजू तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत मरचो आसा आनी ताचो मोग तो आमकां अशे तरेन करून दाखयता. आयज संवसारांत तुजो आनी म्हजो मोग करपी कोणूच ना. आयज जें कितें आमकां संवसारांत दिश्टी पडटा तें सगळें पिशेपण अशें जावन आसा. ते फटकरी गजाली जावन आसा. पूण दोनयाचो मोग केदींच काबार जावचो ना. ताणें आमच्या पासत मागणें केलें आनी कोडण्यांनी ताणें आपलो मोग करून दाखयलो. आयज आमी जरी मागणें करतात पूण कोडण्यांनी आमी दुसऱ्याचो मोग करिनात. आमचे मागणें एक आसता आनी आमच्यो कोडण्यो दुसऱ्योच आसता. जोआचो 17वो आविसूर आनी दुसरी ओळ सांगता, तुवें ताका दिलेल्या सगळ्या सासणाचें जिवीत दिवच्याक तुवें आख्ख्या मनशा कुळाचेर ताका अधिकार दिलाय. हें एक व्हड अजापाचें अशें उतर जावन आसा. ताचो सगळ्यांचेर अधिकार आसा. ताणें ह्या संवसारांतली सगळी उत्पत्ती आपल्या उतरान केल्ली आसा आनी ताचेर ताचो अधिकार आसा. सोबा ही देवान जेजू क्रिस्ताक दिल्ली एक व्हड मोगाचें अशें देणें जावन आसा. म्हणून तो त्या सगळ्यांक सासणाचें जिवीत दिता. मोगा बाबणानो, जर देवान म्हाका विचून काडलेलो लोक दाखयल्लो तर हांव फकत तांकांच देवाचें शुभ वर्तमान सांगतलो आसलो. पूण देवान तशें करूंक ना. देवान आपणाचें उतर सगळ्या संवसाराच्या पासत परगट करच्या पासत उगडापें केल्लें आसा. जर आमी ताजेशीं येवचे नात तर तुमचे कडेन ताका दिवंक कांयच आसचें. देवान दिल्लें देणें जर आमी घेतलें ना तर आमी ताच्या मुखार पातकी अशें जावंक पावतले. ताच्या मुखार आमी गुन्यांवकारी अशें जातले. आतां वाचूया जोआचो 17वो आविसूर आनी तिसरी ओळ. सासणाचें जिवीत तें हें, तांणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवचें. सासणाचें जिवीत म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्ताक आमी वळखून ताचेर विस्वास दवरचो. आमी ताका वळखून ताका मानून घेवचो. तर आयज तुमी ताका वळखून घेवंक पळयतात, ताचेर तुमचो भावार्थ दवरूंक पळयतात. जर तुमी ताका
वळखून घेवंक पळयतात जाल्यार तुमी भायर आसचे ना, तर ताच्या सांगाता 1000 वर्सां राज करतले. आयज आमकां सोद उगडापें जाल्लें आसा. आमी आमचे कुशेन कांयच करूंक शकना, पूण देवाचे कुशेन आमी सगळें करूंक शकता. जर आमी ताका सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो जाल्यार आमचो केदींच नाश जावचो ना. आमी सासणाचे सासणाक ताचे थंय आसतले. मोगा बाबड्यानो, जरी सर्ग आनी संवसार सरलो तरी देवाचें उतर केदींच सरचें ना. जेजू म्हणटा आपूण संवसार सोरोपर्यंत तुमचे सांगात आसा. आयज जरी पयलेच फावट हें देवाचें उतर तूं आयकता आनी हाचे पयलीं केन्नाच आयकूंक ना जाल्यार सदांच तूं आयकूंक सुरवात कर. तुजो भावार्थ वाडटलो, तुजें आत्मीक जिवीत वाडटलें, देवाचो मोग तुका फावो जातलो. तर मोगा बाबड्यानो, आयज जरी तुका कसलेंय दूख आसत, कसलेय त्रास आसत, जाल्यार तूं निराशी जावं नाका. जेजून तुका सांडूंक ना, तुका सोडूंक ना, पूण तूंच जेजू कडल्यान पयस गेल्लो आसा. आयज ताच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरुया, ताच्या मोगान आमी रावया. तो आमचे पसत मागणें करता. तर मोगा बाबड्यानो, ही कार्यावळ तुका कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुजे कसे प्रस्न आसा, व तुमची जर कसलीय मागणी आसत जाल्यार आयजूच ती मागणी म्हाका कळयात.